प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 8वो विसवोर वोड 22 ते 26 पर्यंत। मार्क chapter 8 verses 22 to 26। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। जेजू आनी ताचे शिश बेतसायदे पावले। थंय एका कुड्ड्याक ताचे सोरशी हाडलो आनी ताका हात लाय म्हूण मागलें। कुड्ड्याच्या हाताक धरून ताणें ताका ग्रामा भायर व्हेलो आनी ताच्या दोळ्यांचेर तिपी उडयली। ताचेर हात दवरले आनी कितें तरी दिश्टी पडटा काय म्हूण विचारलें। ताका नदर येवंक लागलेली। तर ताणें अशें म्हणलें, म्हज्यान मनशांक पळोवंक जाता, पूण ती म्हाका रुखां परी चलतो दिसतात। तेन्ना जेजून नव्यान आपले हात ताच्या दोळ्यांचेर दवरले आनी ताका सारकी नदर आयली आनी तो बरो जालो आनी सगळें ताका निगूत दिसूंक लागलें आनी ग्रामांत पासून वचो नाकात अशें सांगून ताका ताणें घरा धाडलो। प्रितीच्या भाव भयणीनो आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू बेतसायदाक वचोन एका कुड्ड्याक बरो कोत्ता। आनी भाव भयणीनो आमी आयची मिलाग जी जेजू केली त्या कुड्ड्याक बरो केलो तो ही मिलाग कशी घडली आनी जेजून ह्या कुड्ड्या मनशाक कुड्ड्या दादल्याक कितें म्हणलें आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो। जेन्ना जेजू बेतसायडा जाग्यार पावता त्या नगरान पावता लोक थंयसर येता कित्याक लोक जाणो की जेजू पेकोणार म्हणून तो मिलाग्री कोत्ता म्हणून तो दुसऱ्यांक बरें कोत्ता म्हणून एका कुड्ड्याक घेवन येता। आनी भाव भयणीनो जेजू त्या कुड्ड्याचेर हात घालिना, ताका कांय पेकोणी दिना, ताका कांय बरो करना, ताका कितें कोत्ता हात घेता ताजो आनी ताका लोकांक सोडून त्या गांवा भायर वेता, त्या ग्रामा भायर वेता। कित्याक गाय आमी कितले फावटी हें वाचलां पूण आमी केन्नाच विचारूंक ना कित्याक जेजून ताका त्या ग्रामा भायर व्हेलो, कित्याक त्या लोकांक वजीर थंयसर पेकोणी दिवंक ना। भाव भयणीनो जो लोक येतालो जेजू कडेन खूब लोक जेजू कडेन येतालो तो फकत येतालो फुकट जेवण करपाक खावपाक, थोडे जेजूची मिलाग्री कोत्तात त्यो पळोवपाक, पूण खरें तांचो संबंद जेजूशी घट करपाक, ताची शिकवण घेवपाक, ताजें जें प्रवासान हाडलें तें करपाक, तें आयकोपाक आनी तांचे खरोच संबंद घट जावपाक जेजूशी त्या कारणाक लागून येनासले। ते फकत घेताले फकत कितें पळोवपाक थंयसर कितें चलता तें, कितें सर्कस चलता, कोण कितें पेकोणीक मेवता, कोणाक थंयसर कोणाक जेवण फुकट मेवता, ह्या कारणाक लागून खूब लोक थंयसर येतालो। आनी भाव भयणीनो जो लोक थंयसर येतालो वजारांनी, हांव म्हणना की सगळो लोक थंयसर फकत येतालो बिश्टें खावपाक आनी जेवपाक आनी पळोवपाक, खूब लोक येतालो जेजूचे शीश जावपाक, पूण चड करून लोक जो येतालो फकत थंयसर पळोवपाक आनी खरें जेजूचे पाटलादार जावपाक येनासले। कित्याक आमी मागीर आमकां कळटा की जेजू जेन्ना खुर्सार मेलो आनी ताजे उपरांत स्वर्गार गेलो तेन्ना फकत 120 लोक आसले, 12 शीस आनी 120 लोक, आनी ताजे उपरांत त्या शिसांनी देवाचें उतर परगटलें। हो लोक वजारांनी येतालो तो खी गेलो काय, तो जेजूक सोडून गेलो। कित्याक जेन्ना जेजू भायर पडलो ते सगळे आतां जेजू भायर पडला, तो आतां मेला, ताजे आतां कसलोच भावार्थ धरपाची गरज ना आनी ते सगळे उडोवन गेले आनी थंयसर रावंक ना। आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो कितलो लोक वजारांनी ताजें उतर आयकोपाक वेतालो आनी जेजू जाणो आसलो कोण ताजे भितर कोण शीस आहात म्हणून आनी कोण फकत जे लोकां भाशेन येतात वेतात थंयसर। आनी आयज भाव भयणीनो अशेंच घडटा। आमी जेन्ना देवाचें उतर आयकोंक येता आमी खरेंच ताजे पाटलादार जावंक येता, आमचो संबंद जेजूशी घट करपाक येता, फकत आमच्या मिलाग्री पासत येता। कितले फावटी आमकां कसली पेकोणी जाय, कितल्या लोकांक आमकां आमची मिलाग जाय, कोणाक आमकां सर्वीस जाय, आमच्या भुरग्यांक जाय, आमच्या गोरकाराक जाय, आमकां कसली पेकोणी जाय, आनी ह्या कारणाक लागून आमी हे देवा कडेन येता। आनी वय देव आमकां खरेंच तें सगळें ताणें घडलां खुर्सार जेजू वरवीं तें आमकां फावो जातलें। पूण भाव भयणीनो कितले फावटी लोक येतात जेजू कडेन देवाचें उतर आयकोंक येतात, रितीऱ्याक येतात आनी ताजे उपरांत तांचें काम जाल्या उपरांत देव खरेंच काकूतकार, तो आमचो मोग करता।
जेन्ना आमची मिलाग मेवता आमकां आमची पेकोणी मेवता आमची सिर्वीस मेवता जे आमी मागता ते मेवता उपरांत कितलो लोक थंयसर आपलो संबंद देवाशी गोड करता ना तर आमचे भाशेन म्हणटा ते भाशेन काम जालें ओयज मेलो म्हणटा आमी आनी तेच भाशेन आमी येता आमच्या कारणां लागून जेजू कडेन आनी तेज्या उपरांत ताका सोडून आमी वेता आनी तेज्या उपरांत जेन्ना दुसरे पोत्तून त्रास जातात पोत्तून आमी येता आनी पोत्तून आमची बरेंपण जातकूच आमी सोडून वेता आमचो संबंद घोट जायना देखून भाव भयणीनो आयज जेजू कितें करता जेन्ना त्या दादल्याक भायर काडून व्हरता गांवा भायर थंयसर ताका उतराची सजमणी दिता ताका खरेंच पेकोणी दिता आनी तेन्ना जेजू म्हणटा तूं पोत्तून गांवांत वचनाका थंयसर त्या नोगरान वचनाका कित्याक तो लोक तुजी पेकोणी ती सगळी पयस करतलो तुका कितें कितें सांगून पावतलो आनी आतां तुजो भावार्थ कमी जावन जी तुका पेकोणी मेवली ती आतां पयस जातली आनी भाव भयणीनो आयज तेंच घडटा जेन्ना आमचो संबंद देवाशी गोड जायना वय आमकां मिलाग्री मेवता आमकां पेकोणी मेवता पूण आमची पेकोणी रावना आमची जी मिलाग आसा ती आमकां मेवना खूब दीस कित्याक जेन्ना आमकां आमची मिलाग मेवता आमचो संबंद गोड जायना देंवचार येता तेज्या उपरांत तायण्यो घालता आमची तोंडान आमी उक्ती करता जें आमकां दिसता जें आमकां आमी आयकता तेंच उलयता आमी आनी तेज्या उपरांत आमकां ती पेकोणी जी मेवल्ली ती पयस जाता आनी आमी पोत्तून त्रासान पडटा आयज भाव भयणीनो जेन्ना आयज जेजू आमकां सांगता तो म्हणटा जो लोक ज्यो वस्तू आमचेर आड येतात आमच्या भावार्थाचेर आड येतात आमी त्या लोकांक आनी त्या वस्तूंक आमी पयस धरुया कित्याक भाव भयणीनो जेन्ना आमी आमचो संबंद लोकांशी दवरता जो भावार्थ ना जो लोक देवाच्या उतरान ना फकत संवसारच्यो खबरो करतात केन्ना आमकां कळटलें जेन्ना आमी कोणा कडेन उलयता पळयात भाव भयणीनो तांची उतरां खूंय आसतात ती संवसाराची आची ताची ताणें कितें म्हणलें हाणें कितें म्हणलें आतां पावस पडटा गीम येयलो गरम जाता थंडी जाता आतां हें जालें तें जालें इलेक्शनान कितें जालें ह्यो संवसाराच्यो खबरो लोक जेन्ना करता आनी आमी तांचे बरोबर चड संबंद दवरता तेज्या उपरांत आमी देवा कडेन देवाचें उतर आयकता आतां कितें जातलें आमच्या भावार्थाक आमचो भावार्थ हारतलो देखून भाव भयणीनो जो लोक आनी ज्यो वस्तू आमकां देवाचेर आड येतात आमच्या जो आमचो भावार्थ कमी करता ताका आमी मातशें पयस दवरया आमचो भावार्थ जेजूशी घट दवरपाक वाडोवपाक देवाच्या उतरान रिगून रावया आनी खरें जैतिवंत जिवीत क्रिस्ती जिवीत जियोंक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाची जतन तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा